नमस्कार. गोय आणि पाऊस पडल्या उपरांत जे गोंयाचे रस्ते आहात ताचे नाते एक वेगळे सांगपाची गरज ना. कारण रस्ते जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पुराय गोंयचे रस्ते वेगवेगळे वाठाराचे रस्ते उदका पोंदा वयता थंय फोंडकुलां आसता आनी हाची जी सगळी जी उदकान भरिल्ले जे रस्ते आसात तितून त्या खातीर आनी फोंडकुलां जी मेनली जी फोंडकुलां रस्त्यार पडटा त्या खातीर खुबशे अपघात घडटात. जायत्या जाणांचो ह्या अपघातान जीव लेगीत गेला. पूण आम्ही आज तुमच्या मुखार एक वेगळे अँगल एक वेगळी बातमी घेऊन आयला ती म्हटल्यार एक रायबंदर जेन्ना 50 दिसां खातीर स्मार्ट सिटी स्मार्ट वर्का खातीर जेन्ना स्मार्ट सिटीच्या वर्का खातीर 50 दीस हो रायबंदराचो रस्तो सारको करपाक फोंडकुलां स्मार्ट करपा खातीर स्पेशली स्मार्ट रस्तो करपा खातीर जेन्ना ह्यो 50 दिसां खातीर रस्तो बंद केल्लो रायबंदरा टू ओल्ड गोवा वचपा खातीर. आणि ह्या 50 दिसां भितर हांगा कितले काम जाला कितले अपूर्ण उरला ते तुम्ही नक्कीच पळोवंक शकता. कारण हांगा 50 दिसां उपरांत जेन्ना हो रस्तो परत ओपन जालो तेन्ना पुराय जो रस्तो खणिल्लो आसलो ताची परिस्थिती 50 दिसां पयलींची आनी आतांची परिस्थिती इक्वल आसा. कारण जे फोंडकुलां पयलीं आशिल्ले पयलीं मातशे कमी आसताले फोंडकुलां, पण आतां जेन्ना स्मार्ट सिटीची कामां 50 दिसाचे रस्तो बंद जाल्या उपरांत 50 दिसाच्या उपरांत जेन्ना हो रस्तो परत ओपन जालो पब्लिके खातीर तेन्ना ही परिस्थिती तुम्ही पळोवंक शकता. कारण हे रस्ते खूब फोंडकुलां ह्या रस्त्यान आनी रस्तो जेन्ना पावस पडटा ह्या 2 दिसांत खूब पावस पडला गोंयांत आनी जेन्ना असो तरेचो पावस पडटा जर हो पावस कंटिन्यू उरलो असोच जाल्यार ह्या रस्त्याचे जे फोंडकुलांचें उदक भरता त्या फोंडकुलांचो कोण जेन्ना ट्रॅव्हल करता तेच्या कडेन जेन्ना हांगासून कोण ट्रॅव्हल करता तो अपघाताचे कारण घडू शकता. कारण हांगा फूल रस्तो जो खणला आनी खणल्या कारणान अदी मदीं रस्त्यार फोंडकुलां लेगीत आसा. पूण फोंडकुलां जेन्ना कोण पडटलो गाडये मोस्टली टू व्हिलर हांगासून ट्रॅव्हल करता टू व्हिलराक वांगडा केन्ना एक्सिडंट घडूं येता अशें. सो इतले सगळे जावन 50 दिसांची जेन्ना रोड क्लोज आसलो इतले ह्या 50 दिसांत सरकारान एक्चुअली कितें केलें काय हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण अजून जी रस्त्याची परिस्थिती आसा ती तश्याची तशीच आसा. फोंडकुलां तशाची तशीच आसा. कामां अपूर्ण आसा. कितली पर्संट हांगा कामां जाला तो एक मोठो प्रश्न आसा.